प्रितीच्या भावन भयणो, आमी ह्या आयच्या शिव वर्तमानांतल्यान कितें शिकूंक जाता काय? आनी 3 वस्तू वो 3 शिकवण आमी घेवया ह्या वाचपांतल्यान. पयलें म्हणल्यार जेजूक आपोस्तलांची गरज. सर्गीचें राज वाटलें जाल्यार तें फुडें व्हरूंक जेजूक वावराडी जाय, जेजूक मनीस जाय. आनी जेजू हें काम आपणाक भासयलेलें आसा देव बापान. तें एकलोच करूंक सोदिना, एक वन मॅन शो कसो करूंक सोदिना, पूण ताका जाय तो आमच्या सगळ्या सांगाता तो वावर फुडें व्हरूंक. आनी आयज आमी पळयता मोगाच्या भावन भयणो, जेजू आपल्या 12 आपोस्तलांक वेंचून काडटा आनी हे 12 आपोस्तलांक आपोवन तो आपल्या मिसावांची बुन्याद बांदता. आनी मोगाच्या भावन भयणो, ह्या 12 आपोस्तल जावन आसा आमकां सगल्यांक एक नमुने कशें जेजूचें राज बांदून हाडूंक आनी होच जेजूचो भावार्थ दुसऱ्यांक परगटूंक. ह्या जेजूच्या उल्याक तरी आमचो जबाब ना जाल्यार सर्गीचें राज ना. आमकांय जेजू आयज आपयता, आमकांय जेजू आयज आपोस्तल जावंक आपयता. आनी ह्या जेजूच्या उल्याक आमचो जबाब कितें काय हें आमी नियाळ करुया. दुसरें शिकवण म्हणल्यार ह्या शिव वर्तमानांतल्यान घेवंक जाता तें म्हणल्यार आपोवणें. त्या दिसा त्या 12 शिसां भायर आनिकूय लोक आसलो जेजू सांगाता. आनी जेजूच्या ह्या जायत प्रवचनाचेर वो ताचे मिलाग्री पळोवन जायते जाण जेजू सोशी ओडून आयिल्ले, जायते जाणांकूय जेजू लागीं आनिकूय लागीं येवंक जाय आसलें. पूण जेजू ह्या 12 आपोस्तलांक वेंचून काडटा. कित्याक तो एक एकल्या आपोस्तलाक वळखता आनी तो जाणा एक एकल्या आपोस्तलाची उणाय वो वसकताय तो जाणा आसतनाय बी तो तांकां वेंचून काडटा. आनी कित्याक तो हें काय, कित्याक ताणें एक आपोस्तलाक तो देव बाबा मुखार ताणें मागण्यांत सारून तांकां देव बाबा मुखार उबारलेलें. आनी ताकाच हें देवान निर्मिलोलें देखून आयज तो तांकां वेंचून काडटा. आमी पळयल्यार मोगाच्या भावन भयणो, हें आपोवणें जें आमी नियाळ करता आसतना हें आपोवणें 12 जाणांक आसलेलें तें सगळे 12 जाण तांची जिवीत पळयत जाल्यार ते सगळे क्वॉलिफायड मनीस न्हू. ते जेजून तांच्या लागीं कांय प्रेफरन्स विचारूंक ना, पूण तो तांकां वेंचून काडटा. कित्याक तो जाणा हे मनीस आपणाचो पापाचो भार मुखार वतले म्हणून. तांचे मोदें आमी जाणात 1-2 वसुलदार आसा, एक मनीस घात घेतलोय आसा तो म्हणल्यार जुदास. आनी आमी नियाळ केल्यार आमकां दिसता की जेजू खबर आसूंक ना काय हो जुदास आपणाचो घात करतलो म्हणून. पूण आमकां दाखयता जेजू हे मनशांक वेंचून काडून की जेजू सगल्यांक आपणायता आनी आपणाचें कार्य मुखार व्हरूंक तो सगल्यांक सोयीक दिता. आनी हेच तरेन आमच्या जिविताची नुसणी करूंक जशे भाशेन ताणें जुदासाकूय दिल्ली नुसणी करूंक तो एक सोयीक दिता. पूण हे आपोवण्याचो जबाब आमचेरूच आदारलेलो आसा. मोगाच्या भावन भयणो, आमचो जबाब कितें काय होच आमी प्रश्न ह्या वाचपांतल्यान आमकां करूंक मेळटा. तिसरें म्हणल्यार आमचो जबाब. जेजून आमकां वो ताच्या शिसांकूय उक्त्या मनान आपयले आनी शिसांनी उक्त्या मनान ताच्या ह्या उल्याक जाप दिलो. आनी हेच भाशेन पिकाचो दोनी आमकांय जोण एकल्याक आपयता आनी जोण एकल्याक आपल्याच्या मोड्यांत वावर करूंक तो एक संदी दिता. आमचो ह्या उल्याक, जेजूच्या उल्याक आमचो जबाब कितें काय तें आमी ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत आमी मांडुया. कसलेंय आपोवणें तें जावं, आमचें लग्नीक आपोवणें वो आमचें आंगवारपणाचें आपोवणें वो पाद्री मादरीचें आपोवणें, जेजून आमकां सगल्यांक आयज आपोस्तल जावंक आपयल्यात. आमी दर एक क्रिस्तांव जेजूचे पाटलादार आमकां आमच्या बावतिजमा वरवीं आनी तिरावणी संस्कारा वरवीं आमकां जेजूचे आपोस्तल केल्ले आसात. आनी आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या कोन्यांनी आनी उतल्यांनी आमी हें देवाचें राज परगटूंक आमकां आपयल्ले आसात. तर आमच्या जेजूच्या ह्या उल्याक आमचो जबाब कितें काय तो आमी नियाळुया. तर मोगाच्या भावन भयणो, हे आयच्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत हें आमकां आपोवणें दिलां तें देवान निर्मललें आपोवणें आसा.
म्हूण मानून घेवंक आमी वावरुया आनी जेजूचे खरे आपोस्तल म्हूण जावन आमी मुखार वचुया.